आमी आज सद्या अंजुना तिंबी ग्राउंडा कडेन आत्ताच हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक टॅक्सी ड्रायव्हर तो ड्रंक आसलो खंय अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. तो आनी हांगाच्यान तो पास आवट जातालो. मदींच तेजी गाडी कंट्रोलाच्या भायर गेली. सगळ्यान फर्स्ट ताणें हांगा एक रिक्षा उबी आसली तेजेर मारली आनी म्हाका तो फुडें वचून हांगासर एक लायटीचो खांबो आसा तेजेर मारली. आनी तो व्हडलो आवाज येयलो. तेजे मातसो फुडें सायकलीन एकटो वयतालो. तेणें सायकल सोडून धांव मारली आनी रोखडोच त्या टॅक्सी ड्रायव्हरान त्या सायकलीचेर मारिल्ली आसा आनी त्या गाडयेचें भरपूर लुकसाण जाल्लें आसा. आनी इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी जो टॅक्सी ड्रायव्हर आसा ताका हें केल्लो आसा, ताब्यान घेतिल्लो आसा. अंजून पुलीस फुडली इन्वेस्टिगेशन करतात. वहाँ से पहले वो गाड़ी में भेज दिया था, उसके बाद इसमें भेजा, फिर मैं इधर को आया तो मैं साइकिल फेंक के इधर को भागा. कौन था टूरिस्ट? टूरिस्ट में ड्राइवर था. हाँ, ड्रंक दारू पिया हाँ, था. दारू पिए थे. आपको कहाँ पे लगा है? मुझे नहीं लगा, मैं साइकिल उधर फेंक के ये साइड को भागा. अरे ते दिसता तो थंयच्यान येतालो मरे, ड्रॉप करून वयतालो दिसता तो. ते समोर सडनली दिसता ते टायर फुटून मरे ते आउट ऑफ कंट्रोल जालें. आउट ऑफ कंट्रोल जावन ते मातशे पुलाक लागले आनी हांगा माल ओके. टायर फुटलो. टायर फुटलो ते फुडलो टायर फुटलो. ह्या हेजेर आमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा कंप्लीट आमी तुमचे कडेन पावयतली. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.